नमस्कार गोमंतक टीव्ही शेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती कावळकार गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कोरोना महामारी उपरांत फुल्ला गोंयचो पर्यटन हंगाम, दर्या वेळांचेर पडल्या पर्यटकांची गर्दी। फुटब्रिजा बदला अंडरपास दियात बांदून कांसावलेचो सरपंच सावियो पेरेराची मागणी। ओपा खांडेपार प्रकल्पांतल्या कामाक लागून उत्तर गोंयांत मर्यादीत उदका पुरवण, टँकराच्या उदकान भागोवची पडली तान। मडगांवांतल्या बेवारस गाडयांचेर करतले कारवाय, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराची शिटकावणी। पेडण्यात 14 मार्चाक जातली शिगमोत्सव परेड, आमदार प्रवीण आल्लेकारान दिली माहिती। आनी लोकांनी उदरगतीच्या कामांक दिवचो तेंको, सांगता मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट। आतां खबरो विस्तारान। कोरोनाक लागून शेळिल्लो गोंयचो पर्यटन हंगाम परतून जाग्यार पडला। गोंयांत येवपी देशी पर्यटकांचो आंकडो वाडलाच, ते भायर विदेशी पर्यटकूय परतून गोंयांत येवपाक लागल्यात। कोरोना उपरांत गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो बरोच वाडला। देखून अंदूचे वर्स गोंयच्या पर्यटनाचे नदरेन आश्वासक आनी उर्बा दिवपी आशिल्ल्याचे ट्रॅव्हल आनी टुरिझम संघटनेचो अध्यक्ष निलेश शाहान सांगले। Tourism after COVID is on upward. Basically, COVID time our business was at rock bottom. But yes, domestic tourists were coming in. Overall, now what we are seeing is even the foreign tourists have started coming in. The charter tourists, which was pre-COVID level पावना, but definitely we are at 50 to 60% of the charter tourists. रशिया युक्रेन झुजाचो गोंयच्या पर्यटनाचेर व्हडलोसो परिणाम जालो ना। रशिया आनी युक्रेनांतल्यानूय गोंयांत बरेच पर्यटक आयिल्ल्याचे निलेश शाहान सांगले। The charter tourists, which was pre-COVID level पावना, but definitely we are at 50 to 60% of the charter tourists. We see even a problem in the Russia problem asno war chalu asala we get lot of Russians we are getting into Goa. Addition to that, what we are saying is there is a lot of inflow of domestic tourists into Goa, which has after COVID it has just increased inflow. So what we are seeing is there more number of hotels or entrepreneurs are coming who wants to set up their hotels in Goa. उत्तर गोंयांत कळंगूट बागा दर्यादेग पर्यटकांनी उपाट भरिल्ली दिश्टी पडटा। तशेंच मुर्जी आनी आशवेच्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांचो आंकडो वाडला। देशी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो वाडिल्लो आसलो तरी लेगीत पर्यटकांची सुरक्षा आनी प्रदूषणाचे बाबतींत सरकारान विचार करपाक जाय। गोंयभर रस्ते फोडून उडयल्यात, ताका लागून येरादारेक आडखळ निर्माण जाता। तशेंच गुन्यांवकारी घडणुकांक लागूनय पर्यटनाचेर परिणाम जाता। हे गजालीचेर लक्ष दिले जाल्यार गोंयच्या पर्यटनाक उर्बा मेळटली। So one of the things which we have to do is we have to see that cleanliness is maintained. The safety angle needs to be stressed on, and addition to that, whatever what you call the pollution needs to be controlled. So all these things has to be kept it on the industry. Has to be on their toes to see that the sustainable tourism which we are talking about remains. Government also along with the industry needs to start attracting the foreign market. जे पहिले हांगा येतात जे येना ते फिनलँड असो जर्मनी असो Israelis. So those markets we have to revive that to get to our foreign tourist number, because we require equal balance of foreign tourists and domestic tourists for our sustainability. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन फुटब्रिज बांदून दिवचे बदला
पासून बांदून दियात अशी कांसावले पंचायतीन मागणी केल्या। हांगासर जायते अपघात जाल्यात, ताका लागून रेल्वे प्राधिकरणान फुटब्रिज बांधला। अंडरपासाचो विचार करचो अशें सरपंच सावियो पेरेरा सांगता। हे विशीं पंचायतीन थळावा आमदार आंतोन वाझाक निवेदन दिलें। For taking this initiative and trying to resolve the long pending issues of the villages of road underpass. You are also to understand there are many fatal and near fatal accidents that has taken place at this particular junction due to the parking of goods trains. As people try to creep under the trains to get across to the bazaar and vice versa. I mean east to west or west to east. I hope our MLA through his good office will walk the talk and make this long pending dream into a reality and help the villagers to resolve all the pending issues of the village. भौशीक बांधकाम खात्याच्या ओपा खाणेपार वाठारांत उदका शुद्धीकरण प्रकल्पांत नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाचें काम हातांत घेतिल्ल्यान शुक्रार आनी शेनवार अशे 2 दीस उत्तर गोंयांत उदका पुरवण जावची ना अशें जाहीर केलां। गरमी वाडटा थंयच आसा आनी लोकांक येन्ना सावनूच उदका खातीर वळवळे काडचे पडटा। मडगांव नगरपालिका वाठारांत पार्क केल्ले रेंट बायकाची आनी बेवारस वाहनांचे सर्वे करून तांचेर कारवाय करपाक सुरवात करतले अशें मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें। मिरेस्तारा पालिका वाठारांत पार्क केल्ले रेंट बायक आनी शिगमोत्सव ह्या विशयाचेर बसका जाले उपरांत तो उलयतालो। पार्किंग काउन्सिलर कलीग महेश आसा पळय आणि म्हाका एक लेटर केल्लें एज अ चेअरपर्सन लेटर केल्लें की असो एक सरावंडींग कधी कोण 2 व्हीलर बायक्स कोण रेंटेड बायक पार्क करता ताचे मातशें पळय अशें सो कोण बायक पार्क करता म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें जस्ट आमी जस्ट इन्फॉर्मल एक ट्राफीक PRTO विचारपाक मिटींग आनी रिगार्डींग टू डिस्कस शिगमो ऑल्सो शिगम्याचें आमी जें डिस्कस करपाक ट्राफिकाचें आमी जशी कार्नवाल पयली त्या शिगम्याचें डिस्कस करपाक लागून मिटींग आपल्या आनी पयलीं शिगम्याचें डिस्कस केलें रूट परमिशन ताणें विचारलें परमिशन सगळें तुमी अप्लाय केला वी हॅव टेकन ऑल द परमिशन्स ऑफिशियली परमिशन सगळें आमी आनी त्या संदर्भात आमी त्या हातून डिस्कस केलें तातूंत ताणें थोडें सांगलां की ज्यो गाडयो एबंडन व्हेकल बी सगळें पार्किंग बी जाता पळय ताचेर कितें तरी सोल्युशन काडचें तांकां तशें थोड्यो गाडयो एबंडन व्हेकल मेळ्ळे ते पडिल्ले कडेन आसा आतां त्यो काडून तर खंय तरी आतां आमी सगळे कायद्याचे दृश्टीन कितें आसा तें पळोवन सगळें करता कितें ओगीच बुटसूट कितें केलें हें सगळें कायद आतां त्यो एबंडन व्हेकल्स एबंडन व्हेकल काडटा जाल्यार सर्टन गायडलायन्स आसा कलेक्टराच्यो हें तें सगळें ऑफिशियल आमी कितें आसा तें कायद्यान कितें आसा तें करतले। पर्यटन खाते आणि पेडणे शिगमोत्सव समितीच्या वतीन 14 तारखेक जावपी शिगमोत्सवात मिरवणूक, चित्ररथ, रोमटामेळ आणि वेशभूषा सर्त आयोजित केल्या। जाल्यार 15 तारखेक चला हवा येऊ द्या ह्या रियालिटी शोचो फेम भाऊ कदम आणि श्रेया बुगडे हांची सांस्कृतिक कार्यावळ आयोजित केल्या अशी माहिती पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान दिली। शुक्रारा पेडणेच्या शिगमोत्सव समिती वांगडा बसका घेतल्या उपरांत तो उलयतालो। आयज गोवा सरकार पर्यटन खात्यान आयज आमच्या शिगमोत्सव पेडण्या शिगमोत्सव आयज आमी आमच्या प्रायजीस डिक्लेअर करता आनी तशेंच आयज आमी सगळे आमचे सरकारी म्हणजे पुलीस म्हणून नाका सगळे आमचे कलेक्टर बाकीचे ऑफिसर तांकां घेवन आयज मिटींग आमची जाल्ली आसा। तशेंच आयज आमी आमचे प्रायजीसूय डिक्लेअर करपाचे आहा कित्याक आमी बऱ्यान बरें प्रायज आमच्या पेडण्यान शिगमोत्सव चित्ररथ आमी 75,000 फर्स्ट प्रायज दवरलेलो आसा। सेकंड प्रायज आमी 60,000 दवरलेलो आहा। रोमटा मेळा आमी 60,000 दवरलेलो आहा फर्स्ट प्रायज आनी सेकंड प्रायज 45,000 दवरलेलो आहा। तशेंच फोक डांस आमी 25,000 फर्स्ट प्रायज दवरलेलो आहा। सेकंड प्रायज 20,000 आनी बाकीचे इतर खुबशे अशे हे आहा आमचे
फॅन्सी ड्रेस तशेंच ते आमी सगळो कॉस्ट ना म्हटल्यार हेजो 6,50,000 रुपीज जाता. आमचो पेडण्याचो आमच्या सगळ्या पेडणेकारांनी आमकां हातभार लावन हो सगळ्यान बऱ्यान बरो हो आमचो शिगमो उत्सव पेडण्यान घडोवन दिवपाचो. तसोच सेकंड डे आमी एक बऱ्यान बरो आमचो बॉम्बेसून आमी एक प्रोग्राम हाडपाचो आहा, तोय बी चला हवा येऊ द्या. हो प्रोग्राम आमी सेकंड डे 15 तारखेर पेडण्यान जातलो. गांवची उदरगत जावपाक जाय जाल्यार लोकांनी फुडें सरून सहकार्य करपाक जाय अशें मत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलां. भौशीक बांदकाम खात्या वतीन 35 लाख रुपया खर्च करून हो रस्तो बांदतले अशेंय मये मतदारसंघातल्या मावळिंगे कुडचिडे पंचायत वाठारांतल्या न्यू वाडो वन हांगासर मसण भुंये कडेन वचपी रस्त्याच्या कामांचो शुभारंभ केले उपरांत आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयतालो. ह्या कामाची खरीच गरज आसली. ते रस्तो नासलो, स्मशान भूमी आसा म्हटल्यार रस्तो नासलो. आयज अशें आहा की एका जाग्यार स्मशान भूमी आसून जर रस्तो ना जाल्यार जी अडचण जाता लाकडां व्हरपाक म्हण किंवा प्रेत व्हरपाक, ही खुबशे अडचणी हांगासर जाताल्यो. आनी त्या संदर्भान जो प्रपोजल माजी सरपंच शितल सावळान तेणी मुवमेंट केल्लो आनी आयज आमच्या प्रयत्नान हो प्रपोजल आमी फुडें घेतलो. तेजे एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल, फायनान्शियल अप्रुवल घेवन आयज ह्या कामाचो शुभारंभ जाता. जवळ जवळ 35 लाख रुपया खर्च करून हो न्यू वाड्या वरसून तो स्मशान भूमी पर्यंत रस्तो आमी आयज घेतलेलो आसा. आनी ह्या कामाक आमचे PWDचे जेई म्हणजे श्री मयूर गांवकर आमचे बरोबर आसात. तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर आहा हांगा. आयज ह्या रस्तो जाल्या नंतर जो सहकार्य आयज लोकांनी हांगासर दिल्लें आसा रस्त्या संदर्भात, हे सहकार्य खूब मोलाचें आसा. पणजे मार्शल साखळी वाळपय ह्या रस्त्यान वचपी बशी सांजेच्या वेळार आसनात. हे खातीर लोक बरेच तिडकल्यात. कामावेल्यान सुट्टकीच लोकांक घरा वचपाची धांवपळ आसता. बशी वेळार नाशिल्ल्यान वरांची वरां ह्या लोकांक बस स्टँडार रावचें पडटा. कांय लोकांक भितरल्या गांवांत वचपाचें आसता. ती रातच्या वेळार उसरा पावतात. समस्या समजून घेवन हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी प्रवाशांनी केल्या. वाळपयच्यो बशी सारक्यो बस स्टँडार 5-15ची आसता न्ही, केन्नाच आसना. एक दीस आसता एक दीस ना. असो प्रॉब्लेम जाता आमकां. हय वाळपयच्या लोकांचो चड म्हाका चुरचुरे दिसता. आमचे हांव समज विड्डे पावतलें, साखळे विड्डे हांव आसा तेन्ना हांव रोखडें पावतलें, म्हाका खंयचीय बस मेळटली. पूण हे लोकांची बावड्यांचे कितल्यांक घरा पावपाचें. हांव बायलां आमी केन्ना तरी घरा बेगीन पावली जाल्यार एक कितें तरी भुरग्यांक घालतली करून आशा दिसता न्ही. हांगा आतां बस स्टँडार तर आमी 6:30 मेरेन उरली, 6 मेरेन उरले, कितल्यांक घरा पावतली. आमी आतां 5-10 मिनटां येता जाल्या आनी येयल्या. 5ची बस ना, परत 5:15ची बस ना. 2 बसी येवना. थंय गेले तेंच्यान सांगलें आतां फोन करता म्हणून सांगलें. तांकां ड्रायव्हर आनी कंडक्टर अपाय आसा आनी ती बस आसा म्हणून फोन करता म्हटल्यार फोन करूं ना. आतां आमी कितें करपाचें. पळय लोक पब्लीक कितलो आसा पळय ताका सांगलें हांव व्हिडिओ काडून तुका धाडूंक परवरी काय म्हणून विचारलें हांवें. तो सांगता नाका गे धाडूं नाका, आपूण बस धाडटा म्हणून. आतां 5:30 जाली अजून बस पळय येयना. G20च्या फाटभुंयेर कला अकादमी लागसार रस्त्याच्या कामाक सुरवात जाल्या. हाका लागून एके वटेनचो पुराय रस्तोच येरादारी खातीर बंद दवरिल्ल्यान हांगा व्हडा प्रमाणात येरादारीची कोयणी जाल्या. येरादारीची गचमुड्डी जावची न्हय देखून हांगा येरादारी पुलीस तैनात करून लेगीत ही कोयणी हाता भायर वचपाक लागिल्ल्याचें पळोवपाक मेळ्ळें. ताळगांवच्या शेतान लागिल्लो उजो नियंत्रणात आयलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी आपलो जीव धोक्यान घालून हो उजो आटोपात हाडलो. आमी आमचो जीव धोक्यान घालून उजो आटोपात हाडटात तेन्ना सरकारानूय आमचे सुरक्षेच्या दिश्टीन विचार करपाक जाय अशी खंत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो आटोपात हाडल्या उपरांत उक्तायली.
आठवडो म्हटल्यार 100 कॉला जाल्या अख्ख्या गोंयान काणकोणच्या पेडण्या पर्यंत वाळपय पर्यंत 100 कॉला केली सामकी तुम्ही पळयलें तो जाता वचून थंयसर सामकी आनी अशी कॉला केली की आमचे भुरगे खंय रावोंक ना काय ना जेवण ना खाण ना तरी कॉला आतां भुरगे आमची जेवना आतां वरां कितें केली आमी येयल्ले की देडाक येयल्ले जेवंक पासून ना भुरगे हांव तो पयशे आसा हांव तो जेवना आतां वचून आमी जेवतले आतां वचून जेवतले पूण कशें आसा गव्हर्मेंटान आमचें चिंतूंक जाय आमकां खंय मास्कां दिल्या तुज्या मास्कां तरी ते जाम जाल्या पळय भुरगे पळय कशें जाल्या खंय कितें मास्कां आसा कितें ना न्हू परत मॅडम आमची रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटा कडेन की आमची एक रीस सॅलॉन लागलेली सगळ्या गव्हर्मेंटाक लायला भायर आवटसायडीक आमकांय रावची गोवा गव्हर्मेंटान आमकां ऑर्डर येयल्या सीएम साहेबान आमचें तें मातशें काम करचें अशें आमची एक रिक्वेस्ट आसा करचें तितकें आसा ना अजून आमकां रीज ना कांयच येवंक ना अजून आमकां सीएमान सांगलेली लायता सांगलेली तेन्ना 14 एप्रिलाक आमच्या आतां 2nd 14 एप्रील येयलो पूण लावना सीएम आतां लायतलो म्हणून आमकांय आशा आहा सीएमाचेर करतलो म्हणून तेका मातशें तोय बिजी आसता आनी कितें आसता म्हणटा तेजे कडेन चांगल्यान करूंकूच जाय ताणें आमचें आमी रिस्क घेवन काम करता न्हू भुरगो एक आमचो हे घेतले काय रावना आमचे म्हणजे थंय बाबा आपूण त्रासान पडटलो ना जो वचोंक जायना वयतलो इतकी गॅरंटी आहा भुरग्याची इतके वयपी आमचे भुरगे आशा कोणूच रावपाचो ना आमचो भुरगो बरें आमच्या कोण व्हडलो कोण जाय अशें आमकां नाका आमकां काम करून आमी आतां सगळें काम केलें आतां वयतले आमी वचून जेवतले दिसान दीस उजो लागपाच्यो घडणुको घडत आसात वाळपय फोमेंतो मायन्स लागसर सुक्या तणाक उजो लागलो हो उजो अदमाशेक 3 वरांचेर लागिल्लो उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटना थळार पावले दिसान दीस उज्याच्यो घडणुको वाडत आसात आनी उजो पालोवपी दळाची खूब धांवपळ जाल्या राजधानी पणजेन मिरेसरा 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या गरमी खूब वाडिल्ल्यान लोक आपलो जीव थंड करपाक थंड पेयाचो आनंद घेतना आमकां पळोवपाक मेळटा आडसरां लिंबू सरबताक ह्या गरमेत चड मागणी आसा शुक्रारा कमान तापमान कायम उरतले ते उपरांत मात तापमानात उणाव जायत रावतलो जाल्यार 15 मार्चा उपरांत राज्यांतल्या कांय वाठारांत पावसाच्यो हलक्यो सरी पडटल्यो अशी माहिती हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ राहुल एम हांणी दिली So finding the indications of increased maximum temperatures, IMD Goa on 26th February issued that the maximum temperature over Goa is going to be higher than normal for 2 spells. First spell from 1st to 4th March, second spell from 8th to 10th March. So between the spells from 1st to 4th March, there were even reports of 37.8 degrees Celsius, 5 degrees Celsius higher than normal at Panji. Then again the temperature started to rise from 7th March onwards. And it even recorded 38.4 degrees Celsius at Panji, which was 6 degrees Celsius higher than normal. And finding this possibility of increase in maximum temperature, IMD Goa issued heat wave warning for North and South Goa district at isolated pockets on 8th and 9th of March. There was no warning for 10th March onwards. However, IMD maintained the statement that maximum temperature is going to be higher even on 10th March, and from 11th onwards it is going to fall down. So the same scenario remains now also. Maximum temperature today 10th of March is going to be around 4 degrees Celsius higher than normal, even though it may not meet the heat wave criteria. And from tomorrow onwards, 11th onwards, there is going to be a fall of 2 to 3 degrees Celsius, gradual fall. And further, the extended range forecast of IMD, which was issued yesterday on Thursday, indicates that the maximum temperature in the coming weeks over Goa is going to be on the lower side compared to the past days. It is going to hover around the normal values. There is no drastic sustaining rise in maximum temperature expected, so it is going to be around normal values. In addition to that, there is possibility of light rainfall activity over Goa at isolated places from around 15th of March onwards. हवामान खात्यान गरमेच्या ल्हाराची शक्यताय उक्तायल्या उपरांत शिक्षण खात्यान परिपत्रक जारी करून मिरेस्तार आनी शुक्रारा शाळा सकाळी 12 वरांचे पयलीं बंद करपाच्यो सुचोवण्यो जारी केल्यात. राज्यांतल्या सगळ्या शाळांनी ह्या आदेशाक पाळो दीत आयज शुक्राराक लेगीत 12 वरांच्या पयलीं सोडल्यो. विद्यार्थ्यांक वाडट्या तापमानाचो फटको बसचो न्हय हे खातीर सरकारान हो निर्णय घेतला. शिक्षकांनी तशेंच पालकांनी हाचेर प्रतिक्रिया दिल्यात, आयकयात. Know whether there's a heat wave, okay, for them when they are free they are out to play, so this rise in temperature can affect them, right?
They don't understand. The minute they are free, they want to be out, they want to run around. Yesterday there was a case of one student who was on the playground and she vomited froth. They do not understand that the temperature is rising. So I think it's a good thing, a good initiative taken by the department to leave them and let them go early. And let them be in the custody of their parents, who know best what is good for them. Because तेचे वयल्यान आमकां गमलें बाबा आयचे दिसा हे पूण फावंडेशन हुई जसो हांवें सोशल मिडियाचेर व न्यूजपेपराचेर कितें पळयलां की रानां आसलीं जे आमचे ग्रीन गोवा असले पळय ते ब्लॅक गोवा रेड गोवा कितें जाला पळय तेचे वयल्यान तर काम केलेलें आयची म्हाका दिसता ही परिस्थिती जावची नासली. सो वी हॅव टू वर्क ऑन दॅट. दुसरो उदकाचो इश्यू चलता. आमच्या भुरग्यांक आयज उदक पिये म्हणटा एक पावट अशें जालेलें आहा उदक खंयचें पिवचें. इफ यू गो टू द लॅब देर इज सम अदर थिंग्स वीच इज इम्पॅक्ट ऑन दॅट. सो म्हाजें इतलें सांगपाचें आहा की वी नीड टू वर्क ऑन ग्राउंड रूट लेवल दॅट वी कॅन चेंज आवर बॅक टू गोवा ग्रीन. येस, and that will give you a very good solution for the coming future. Maybe I am there or I am not there, because we need to focus the coming young generation who are going to be satisfied. Yes, thank you very much. वांयग्यांक GI टॅग मानांकन मेळ्ळा. गोंयच्या शेतकारां खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा. काजू फेणी, मायनोळी केळी, हरमलची मिरसांग, खोलाची मिरसांग, गोवा काजू हाचे उपरांत आतां वांयग्यांक GI टॅग मानांकन मेळ्ळा. ताळगांवच्या वांयग्यां सयत बिबे, मानकुरा दामो, सातशिरांचे भेणे, बेबिंका हांच्या GI मानांकनाक मान्यताय मेळ्ळा. सोपस्कर पुराय जाल्या उपरांत घोशणा जातली अशी माहिती GI मानांकन मंडळाचे समन्वय अधिकारी दीपक परब हांणी दिली. वांयग्यांक GI टॅग मेळिल्ल्यान हांव शेतकार भावांक परबी दिता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें. GI टॅग वेगवेगळ्या प्रॉडक्टा खातीर मेळचे म्हणून सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. तालिगांवचे वांयगें ताका GI टॅग मेळ्ळा त्या बद्दल हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. खास करून शेतकारांचे जे प्रोडक्शन करता तांचे खूब खूब अभिनंदन. आमी हाज्या पयलीं मिरची आसतली, बाकी फेणी आसतली, हाज्या खातीर GI टॅग मेळ्ळेले आसा. हाज्या फुडें उरलेल्या प्रॉडक्टाक सातत्यान अशाच पद्दतीन आमी प्रयत्न. बायलांनी आपले शारिरीक आणि मानसीक भलायकेची जतनाय घेवपाची गरज आसा. तांचे खातीर सुरक्षीत वातावरण तयार करपाक सरकारान मोग दवरल्या. बायलांक स्वाभिमानान जगपाक मेळचें हे खातीर सरकार यत्न करता अशें प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सरकाराच्या सांख्यिकी खात्यान आयोजीत केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा कार्यावळीत स्वयंपूर्ण सन्मान ह्या कार्यावळीत ते उलयताले. सगळ्यात पयली हांव तोखणाय करता ते आमच्या स्वयंपूर्ण मित्रांचे, ज्यांच्यांनी पुराय गोंयभरांतले 250 महिलांक सिलेक्ट केल्ली. म्हणजे जी आपल्या सेक्टरांत काम करतात आनी आपल्या सेक्टरांत काम करता आसतना म्हणजे आपल्या गोंयच्या उदरगतीच्या बरोबर आपली उदरगत फुडें व्हरता आसतना शॉर्टलिस्ट करून तांकां आमी 40 जणांक आज फेलिसिटेट केले. त्या खातीर सगळ्यात पयलीं स्वयंपूर्ण मित्रांक पयलीं ताळयो मारात. 191 ग्रामपंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींतल्यान सिलेक्ट करून ताज्या उपरांत 40 जणांक सिलेक्ट करप, जेणे करून तुमी आज पळयली की जी महिला प्रत्येक जाण भगिनी स्टेजीर येताली ती कर्तृत्वान आशिल्ली. गेली कितलीशींच वर्सां ती आपल्या गांवांत काम करता आनी काम करता आसतना आपली उदरगत करता, आपलो संवसार चलयता. घडये कदाचित तिका तिच्या घोवाचो आदार मेळटा अथवा ना. एकदां तिच्या बरोबर तिजो घोव ना, म्हणजे घोव एक्चुअली थोड्या जाणांक ना, थोड्या जाणांक आसा, बटूय तरी आदार मेळना आनी आपलो पुराय संवसाराचो गाडो आपुणूच चलयता. आणि हे चलयता आसतना निश्चित रित्या म्हणजे तिने खूप काबाड कष्ट करून आपल्या भुरग्याक आपल्या संवसारांत आपल्या भुरग्यांक खूप बरी शिकयल्यात. हे पळोवन खूप बरें दिसता. आमी जी महिला आसा आमचे जस्ट इवन नाव एट दिस स्टेज ऑल्सो इतले सुशिक्षीत जाता, इतले अवेरनेस जाता, तरी पसून सगळ्या क्षेत्रान आमी फुडें आसा. बट तरी पसून आमच्या महिलां भितर आमी मातशे अस्वस्थ सदांच आसता. वी आर नॉट व्हेरी सेफ बिकॉज वेदर इट इज वर्क एरिया, आमी खंय कामाक वता थंय घरान आमच्या आमी शोशण पळयतात. वेदर इट इज मेंटल हॅरेसमेंट, सेक्शुअल हॅरेसमेंट, आमी मॉलेस्टेशन, चायल्ड मॉलेस्टेशन हें चालूच आसा. आनी अशें ना की तें कमी जायत आसा, पण we are seeing that it is on the rise. So we have to be strong about that, and we have to say, like you said, no means no. We have to understand what is the meaning of no, and we have to be strong enough to say no and create awareness.
बिरेस्तार कळंगूट वाठारात शिगमोत्सव मिरवणुकीची सुरवात जाली। हे शिगमोत्सवाचे उक्तावण दळावो आमदार मायकल लोबो हांच्या हस्तुकी जाले। कळंगूट वाठारात वार्षिक शिगमोत्सव मनयताले अशें तांणी सांगिल्लें। विविध तरेची भेसवण, लोकनाच, रोमटामेळ आनी व्हडल्या चित्ररथांनी हजारांनी प्रेक्षकांची मनां जिखून घेतली। ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच कळंगूटचे सरपंच जोसेफ सिकेरा आनी हेर वांगडी उपस्थित आशिल्ले। This will be a yearly event, म्हणजे वर्साचे वर्सा शिगमोत्सव कळंगूटान जातलो। हांव सरपंचाक रिक्वेस्ट करता की येता ते वर्सा जो आदी ट्रेडिशनली तुमी कार्निवाल फेस्टिवलूय परेडूय हिंगासर स्टार्ट केल्ली ती इयरली कॅलेंडर इव्हेंट ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचेर घालया आनी हे दोनूय आमचे कल्चर आमचे ट्रेडिशन आमचो कार्निवाल तसोच आमचो शिगमो मोठा हितून दोबाज्यान हिंगासोर रायट फ्रॉम सेंट एंटनी चॅपल हिंगासोर श्री मुरलीधर मंडप हिंगासून स्टार्ट करून सारको अप टू ग्राउंड हिंगासोर लोकांक नॉट ओन्ली टू गोवन पीपल, नॉट ओन्ली टू कलंगूटकार्स बट एंटायर ट्युरिस्ट वर कमिंग हियर। हे ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन आनीक वाडटले। कलंगूट विलेजीचे नाव इंटरनॅशनल मॅपार आहाच बट ह्या फेस्टिवलाक मॅपार आसचे हे आमचे म्हाका दिसता सगळे कोंगटकारांचे एक सपन आहा आनी हे पूर्ण 100% जातले। शिवकालीन नाणी आनी मुद्रांच्या प्रदर्शनाक दिवचले बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। शिवजयंती निमतान शुक्रारा दिवचल सम्राट क्लबाच्या सहकार्यान इतिहास मोगी गोविंद सकळकर हांणी हे प्रदर्शन मांडिल्लें। ह्या प्रदर्शनाचो शिवप्रेमी नागरीक आनी विद्यार्थ्यांनी लाव घेतलो। दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण केलें। ह्या वेळार राधाकृष्ण विद्यालयाचे मुख्याध्यापक चंद्रकांत चंदेकार तशेंच सम्राट क्लबाचे अध्यक्ष निलेश टोपले आनी पदाधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले। ह्या प्रदर्शनात वेगवेगळ्या 130 देशांतली दुर्मिळ नाणी आनी नोटी पळोवपाची संद दिवचलकारांक मेळ्ळी। आज शिवजयंती निमित्त इथे शिवाजी महाराजांचं मुद्रांचं तसंच नाण्यांचं प्रदर्शन इथे ठेवलेलं आहे। त्या नाण्याच्या प्रदर्शनात भरपूर काही शिकायला मिळण्याच्या गोष्टी आहेत। शिवकालीन नाणी आहे, तशीच आपली भारताची ब्रिटिश, पोर्तुगीज, ईस्ट इंडिया कंपनी अशी नाणी पण सहभागी झालेली आहे। तसंच देश विदेशातले नोटा, स्टॅम्प्स, पोस्टल स्टॅम्प्स, कार्ड असं पण सामील झालं। याच्यामध्ये या नाण्या बघून मुलांना काहीतरी शिकवण्यास मिळेल व शिकायला मिळेल। तसंच या शिकून या मुलांना काहीतरी उपयोग करू शकतात, त्याचा इतिहास जाणून घेऊ शकतात मुलं। त्या संबंधात माहिती पण इथे सगळी उपलब्ध आहे, मुलांनी याचा लाभ घ्यावा अशी माझी विनंती। आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगा सोंपता। दिप्ती तुमचो निरोप घेता। आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।